दिवचलचो नवो क्रिकेट स्टेडियम आणि साधन सुविधा इको फ्रेंडली आसच्यो। थंय क्रिकेट सिटी उबारतना कॉन्क्रीटाचें जंगल जावचें न्ही अशे तरेन जीसीएचो प्लान चल्ला। दिवचले वन मावळिंगे येवपा आशिल्ले नवे क्रिकेट स्टेडियमाच्या सुवातीची जीसीएचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकार आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी ब्रेस्तारा पळोवणी केली। त्या उपरांत साळकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। एप्रिल मे मेरेन सरकारी फॉर्मालिटी जाग्यार घालून स्टेडियमाचें काम सुरू जावंक शकतलें म्हूण साळकार उलयला। दिवचलच्या वन मावळिंगे वाठारात स्टेडियमाच्या सुवातीची जीसीएन पळोवणी केली। ह्या सुवातीर इको फ्रेंडली स्टेडियम आणि बाकीच्यो साधन सुविधा उबारतना थंयची झाडां पेडां आणि हिरवळ ना जावची ना अशे तरेन खंय जीसीएचो प्लान चल्ला। ते जर आमी सगळे सारखे जर बसयले जाल्यार मे बी इन 2 years टाइम वी विल हॅव अ फुल फ्लॅश स्टेडियम हियर आणि आमचे सगळे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आयले जाल्यार वी विल हँड ओवर। आमचो प्लॅन आसा की हांगा स्टेडियमा शिवाय बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटी जावच्यो। इज अ स्पोर्ट्स विलेज लायक क्रिकेट विलेज आमी सांगिल्ली। वी वॉन्ट टू बी एक टोटली इको फ्रेंडली ग्राउंड सारको। इको फ्रेंडली म्हणून हातून एकूय झाड म्हाका मारपाची इच्छा ना। सामकेच आमकां जायना जाल्यारूच आमी ते करतले, अदरवायज वी विल प्रिजर्व एवरी ट्री हियर। ते कशे भितरसून येवंक शकता त्या आमच्या मॉडेलान ते करूंक शकता आमी। सेकंड थिंग आमच्यो बिल्डिंग सुद्दां आसतल्यो त्यो इको फ्रेंडली आसतल्यो। वी विल ट्राय टू कन्जर्व वॉटर, एनर्जी, सोलर सिस्टमचे सगळे हे घालून मिनिमम यूज ऑफ लायटिंग, भायली लायट वापरून स्वताची कशी आमचे सोलर सिस्टम वापरूंक शकता, नॅचरल लायट प्लस वॉटर हार्वेस्ट, बिकॉज हांगा उदक आमचे स्लोप आसा सो वी कॅन कलेक्ट ऑल दीस वॉटर अँड कीप, सो समर वी कॅन यूज द सेम वॉटर। So it should be like a good green event for all of us, not only concrete jungle, but we'll try to prevent all this. साळकार म्हणतात थंयच्या कोयरा विल्याच्या प्रकल्पाचो कांयच त्रास जावचो ना। I don't think it will cause a big problem because it is a very well managed thing and आवास आमकां सुद्दां हांगा काय ना, it is almost more than 150 meters away and we will have a आमचे जे सेटिंग आसतले लँडस्केपिंग, we will see to it that it will not affect. प्रुडंटा खातीर उदय परब। सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक्सपोजिशनाचे निमतान दवरिल्ले युनिटी वर्ल्ड कप फुटबॉल सर्तीचें उक्तावण आज सांजे राया फुटबॉल ग्राउंडार जातलें। भारत आनी ब्राझीला मजगतीं मॅचीन सर्त सुरू जातली। फुटबॉलांतल्यान शांतिकायेचो संदेश दितनाच बरो खेळ करपाचो यत्न जातलो म्हणून ब्राझीलाचे टिमीचे प्रतिनिधी म्हणटात। भारताच्या टिमीनूय बरी तयारी केल्या म्हूण कॅप्टन फादर नॉर्बर्ट डिसिल्वा सांगता। ब्रेस्तारा दनपारां ब्राझील पंगड दाबोळे विमानतळार पावलो। आदलो इंटरनॅशनल खेळगडो मिनेरो हातूंत ना, पूण तो शुक्रारा पावपाची आस्त आयोजकांक आसा। We want to bring peace. Nós acreditamos que é possível levar a paz através do futebol também. And we believe that it's possible to bring peace through soccer. Espero que tenhamos aqui grande evento, como já tem sido até o momento. And I hope that after all the pre-event we had, we also have an amazing event now during the next days. And we have a lot of expectations alongside with all the other players in Brazil team. De fazer bom campeonato. Of coming here and making a good tournament. Buscando sempre primeiro lugar. In seeking, of course, in first place. E jogando futebol com alegria, trazendo muita paz. And we seek that, and we seek not only to do a good tournament, but to play soccer with joy, with happiness. राया मैदानार नेटान तयारी चालू आसा। फ्लडलायटी खाला शुक्रारा सांजे उक्तावणाची कार्यावळ जातली। उक्तावणाची मॅच ब्राझील आणि यजमान भारता मजगती जातली। भारताचे मुखेलपण फादर नॉर्बर्ट डिसिल्वा करतलो। But we have gelled up well, and we have with us coach Dennis and Savi was also with us, and has worked really hard to bring us together as one team, and we will put up a good show. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आनी इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।